पहिल्या सेमीफायनलीत VCD आड सेंट एंथनी झूज खडेगाठ जाली। सेंट एंथनीन पयले झापात लीड घेतली। उपरांत VCDन नेटान कमबॅक करीत मॅच 3-1 गोलांनी जिखले। दुसरे सेमीफायनलीत M7 FCन HDFC बँकेक 7 गोलांनी हरयले। फायनलीत VCDचो मायकल सिल्वान पेजात हॅट्रिक मारीत आपल्या पंगडाक M7 फुटबॉल क्लबाचेर 5-1 जैत जोडपाक मोठे हातभार लायलो। स्टुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस।